कितले सोबीत मंदिर तुझे येशू म्या दरबारांच्या आत्मोमोसो सरलालेता जियें सोम्या संगीत काळीज मोचे ओडाशेता देशलांकाचे सरकी हाकीते सोबीत मंदिर तुझे येशू म्या दरबारांच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन हे एवकरिस्तीक बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां देवाच्या हाजरपणाची पवित्र मंदिरां जावंक उलो दितात. देवा बापान आमकां ताची मोगाळ भुरगीं जावन रचल्यान आपल्या पुता जेजू मारिफात ताचें हाजरपण आमकां बसयलां आनी सदांच आमी ताका मानता तसलीं पवित्र मंदिरां जावंक आसा. देखून सोम्याच्या सांगातपणान नेटयलेलीं आनी बावर्तान विणलेलीं मंदिरां जावच्याक गरजसो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. देव ताची अस्कतकाय आमकां ताची तेंपलां करच्या पसत तो अस्कतकाय घेता आनी उंड्या आनी वायनां रुपार आमकां तो मेळोवंक येता. देखून आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी मिसाक आमी आमकांच तयार करया. हांव पत्की सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हा विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान वसडून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत भगवान सदांच सांगवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुलत करूं आमचें पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. भोव काकुलदार बापा, भोव बऱ्या देवा, आमच्या मोगान भरलेल्या दोनवन प्रार्थना आनी दान धर्म आमच्या पथकांक फळां देक वखात म्हूण तुवें दाखयलाय. आमी पातकी म्हूण काल्तिकायेन वळखता. पातकांच्या बारा खाल आमी चिडता म्हूण पळय आनी दयेन आमकां उबार. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेलो तो. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. मुर्ती वा कसलेच वस्तूचे रुपणें करिनाका. जावं ते वयर मळबार
वा सकला पृथ्वीर वा धरणी पंदल्या उदकांत असलेले वस्तूचे तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसीन येतलो देव. म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजाशी करतलो. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळतल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. सर्वेस्परा, तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडतल्याक सर्वेस्पोर शिक्षा दिनासतना रावचो ना. साबताच्या दिसाचो उडास दवर आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें मात्र वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय. जावं तुवें जावं तुज्या पुतान, जावं तुजे धुवेन, जावं तुज्या चाकरान, जावं तुजे चाकरणीन, जावं तुज्या जानवरान, जावं तुजे सवें तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान. कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तांतू आसा तें सर्व रचलें, पूण 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो. त्या पासत सर्वेस्परान साबताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला. तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें. जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, चोरी नाका, तुज्या पेल्या विरोध फोटसाक सांगी नाका, तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करी नाका, तुज्या पेल्याचे बायलेची वा ताच्या चाकराची वा ताचे चाकरणीची वा ताच्या बैलाची वा ताच्या गाडवाची वा ताचे कसलेच वस्तूची आशा करी नाका. देवाचें उतर. सौम्या तुझे लागी आसात उतरा सासने जीविताचे. सौम्या तुझे लागी आसात उतरा सासने जीविताचे. सर्वेस्पराचे शिकोण बोबोरी जीवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मोतीक उजवाड, नेंट्याची ती जाणवाय. सौम्या तुझे लागी आसात उतरा सासने जीविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो उपमो स्पश्ट दोळ्यांच्यो उजवाड. सौम्या तुझे लागी आसात उतरा सासने जीविताची. सर्वेस्पराचे बेबिरान भोव पवित्र सदांच बाळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात, ते सगळे नीतीचे. सौम्या तुझे लागी आसात उतरा सासने जीविताची. सौम्या तुझे लागी आसात उतरा सासने जीविताची.
पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, वय जुदेव खुणा मागतात, ग्रेक जणवय सोदतात, पूण आमी कुर्सयलेल्या क्रिस्ताक परगडता. जुदेवांक तो एक आडकळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जणवाय. कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशाच्या जणवये प्रास उत्तम, आनी जे कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता तें मनशाच्या बळा प्रास बळिश्ट. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उबी रावया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बोरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बोरित्राया. देवान संवसारा सोयो सोयी मोग केलो की आपल्या एकल्या पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सतपणलेल्यांक सस्ताचें जिवीत मेळच्या. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बोरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. साम जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सुदैवांची पास्क बराबर लागी पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुजालेमाक सोडून गेलो. देवळांत गोरवां बकरे आनी पारवे विकतले आनी दूड वाटयतले व्यापार करून आपापल्या मांड्यार बसून आसले. हें पळयोन ताणें सुमाचें एक चाबूक कशें विणलें आनी ताका सगळ्यांक बकऱ्या आनी गोरवां समेत भायर धांवडयलें. वाटावकारांचे मांड ताणें वमते घाले आनी तांची नाणी शिंपडयलीं. पारवे विकतल्यांक तो म्हणालो, खाडा ते हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराचें सांत करिनाकात. तवळ तुज्या घराचें उर्बेन हांव लासता. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या सिसांक उगडास आयलो. सुदे तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हण कितें आसा रे तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोन घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतालो. सुदेवानी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 47 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय. पूण जेजू उलयलो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशयांत. ताणें अशें सांगलें म्हणून ताका मेल्ल्यांलो जिवांत उठयले उपरांत ताच्या सिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली. पास्काचे परबे वेळार जेजू जेरुजालेमांत आसतना जेजून केलें असर्यां पळोवन सबास जाण ताका सत मानूंक लागले. पूण जेजू सक्कड मनशां वळखतालो जाल्ल्यान तो तांकां पातयलो ना. मनशाच्या अंतस्करांत कितें आसा तें तो बरो जाणासलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशयांत ताका रुजवात गरज नातली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा आनी भयणी, जुवांच्या 14व्या अध्यायांत वळ 21 वाचल्यार जेजू आनी सामर्याच्या स्त्री हांचे विशयांत पळोवंक आयकूंक मेळटा. हांचे विशयांत सांगलां. आनी सामर्याची स्त्री आनी जेजू मदें एक चर्चा चलता, एक वागवाद चलता, एक काय म्हणटात डिबेट चलता.
ती विचारता जेजूक तुमी जो देव म्हणटात जेरुसलेमांत देव आसात थंय वचून आराधना करत जाय. आमी समार्यकार म्हणटा आमच्या ह्या देवळांत देव आसा देखून आमी हांगासर आराधना करत जाय म्हणून. कितें भोगता तुमकां? जेरुसलेमाच्या देवळांत आराधना करत जाय की जेजून सांगले बरें वार ना तर समारियाच्या देवळांत आराधना करत जाय म्हणल्यार जेजू कितें म्हणटा गे म्हणल्यार एक दीस येतलो जेरुसलेमांतय करचें नांत देवाचें आराधना समारियांतय करचें नांत म्हणटा आनी एक कडेन देवाचें आराधना करूंक आसा म्हूण दाखोवन दिता. ते हांगा न्ही आमचो DMRC सुवात न्ही तो एक दुसरोच जागो. कित्याक अशें म्हणटा गे म्हूण सांगता हांव तुमकां. ताचे पयलीं एक बरी काणी सांगता तुमकां. एक दीस एक याजाक मार्गार चलोवन वेता आसतना मागतेर चलतालो ताचें ड्रेस घालून वतलो ताणें आनी चलोवन येता आसतना एक सोरी धरून ताच्या गोमट्याक धर म्हणटा पयशे तुज्या बोल्सांतले पुरा काड आनी दी ना तर हांव तुका जिशे मारता म्हणटा. ते वेळास ताका फादऱ्या बागेक फोन येताना म्हणटा हॅलो हांव फादर आल्बान उलयतां म्हजे शेजांची आनी आल्बान ओके. ते वेळा म्हणटा वो स्वराक तुमी फादर गे फादर म्हणटा आनी ते वेळा फादर म्हणटा वय हांव फादर. ते वेळा म्हणटा तर तुमी पयशे दिवचे नाकात फादर तुमी वोसा. त्या वेळार पाद्रे बाबा खुशी जाता आनी ते म्हणटा ताका 100 रुपया काण दिता आनी म्हणटा वस कांय मिल्लें पिवंक नंतर काली सिगरेटेक म्हणे काण घे पयशे म्हणटा. ना 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 फादर हांव आतां रिती करता हांव खरेंच म्हणटा हांव सोरोय पियेना आनी काले म्हणटात बिडी सिगरेटी पियेना. आतां ताच्या गळ्याक धरून तुजे पयशे दिनाकात नंतर तुका जिशे मारता म्हणलो खरेंच मानत हांव सोरोय पियेना आनी सिगरेटी ओडिना म्हणटा. आमी विचारचें तुमचे लागीं देव कसल्या मनशांक सोदता गे म्हणून. देव कसल्या मनशांक सोदता? खरेंच मानता सोरो पियेना खरेंच मानता हें करिना खरेंच मानता तो उपास करता खरेंच मानता तें करता म्हणून खरेंच म्हाजे 40 दीस बरें करना काही करिनासतना करचें बरें करता हांव मागीर करियेत गे. देखून विचारता जेजू ह्या देवळांत न्ही त्या देवळांत न्ही आनी एका देवळांत आमी देवाचें आराधना करता म्हणटा. जेरुसलेमाच्या देवळान जावं दी समारियाच्या देवळान जावं दी ना तर हांगा सांत आन्न फ्रायरीच्या देवळान जावं दी ना तर हांगा DMRCच्या देवळान जावं दी आमची परिस्थिती कसली म्हूण हांव तुमकां पयलें सांगता. जेरुसलेमाचें टेंपल अशें जेरुसलेमाचें टेंपल भितरल्या वयल्या कशें पयलीं आमची इगर्जंत अशें आसलें हांगा कोणाक भितर येवंक नासलें आलतारी कोणाक सोडूंक नासलें लोकांनी हांगा बसचें. तशेंच जेरुसलेमांत तशें लोकांक हांगा बसचें वयर कोणाक आलतारी भितर वचोंक नाकाली प्रधान ह्या जागाक वर्साक येवटी मात्र कित्याक म्हळ्यार देवाचें हजारपण थंय आसा देखून. पूण ताचे भायर कोण जुदेव न्ही जाल्ल्यांक तांणी भायर येता मागच्याक तांकां एक जागो आसलो आनी त्या जाग्यार गोरवां विकताले पाडके विकताले आनी पारवे विकताले पयशे आदली बदली करताले. कित्याक म्हळ्यार रोमाघराचे पयशे दुसरे जुदेवांचे पयशे दुसरे आनी देवाळाक पयशे दिवचे जाल्यार खाली रोमाघराचे पयशे दिवंक जायना जुदेवांचे पयशे मात्र दिवंक जाताले. देखून ह्या 3 हंतार तें देवाळ बांदलें आनी थंयसर बिजनेस चलताले बिजनेस मार्केट प्लेस जालें. देखून आयच्या वांजेलांत जेजू साबूक काण घेवन सगळ्यांक भायर दवडायता आनी म्हजें बापाचें घर तुमी मार्केट करिनाकात म्हणटात तुमी मार्केट करिनाकात म्हणटात. आज म्हज्या मोगाळ भावा आनी भयणी आज तर आमी हांगा मीस करता आनी थंय
मात डान्स आनी काय मार्केट चलता जाल्यार तुमकां मिस करूंक जाता गे हांगा देवाचे 1000 पूण आसा म्हूण तुमकां भोगता गे ना न्ही पूण बिजनेस करतना तूं खंय तुजें घर बांदताय बिजनेस खंय घालताय तूं खंय पळय 3 मार्ग आसात खंय चड लोक येता खंय तुका लागीं इगर्ज आसा खंय तुका मार्केट लागीं जाता थंय न्ही ही बांदताय तूं पूण ताचो परिणाम तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर कसलो पडटा तशेंच जाता इगर्ज मातेन ती आनी अशेंच जाल्लें आमच्या इगर्ज मातेन ती देखून 13व्या शेंकड्यार 12व्या शेंकड्यांत सान फ्रांसिसाक एक दिसून येता जेजू म्हणटा वच आनी म्हजी इगर्ज दुरुस्ती कर म्हणटा गो अँड रिबिल्ड माय चर्च वच आनी म्हजी इगर्ज दुरुस्ती कर म्हणटा तक्षण सान फ्रांसीस चिंता आनी सान दामियोनो म्हणल्या इगर्जेक वेता ती पडोवंक जाल्ली तो म्हणटा एक फातर दिया एक इटो दिया देवाचें एक बेसांव तुमचेर 2 दिया 2 बेसांव तुमचेर 10 दिया 10 बेसांव तुमचेर म्हणून तो प्रवचन करता आनी सगळे लोक सांगता तांकां कितलें दिवंक आसलें पुरो दिवन तें सान दामियोनो म्हणली इगर्ज तो बांदता बारी सुबेज जाता बरें देव तेंपल जाता थंय मागणें आनी बरें जाता पूण हांवें विचारलें सवाल देव कसल्या मनशांक सोदता तें सान फ्रांसीस सान फ्रांसीस तो चिंता आनी हें देवाळ न्हय म्हूण तो परत ताची आलोचना करता आनी अशें करता तो अशें म्हणटा तुमी जेजू तिका म्हजें उतार सकून बाये ह्या दोंगरार जावन जेरुसलेम जावन वचनासतना आराधन कसो वेळ येतलो तुमी नेन आसलेल्याक आराधन करतात आमी जोनां आसलेल्याक आराधन करता कारण सोडून येवची जुदेवतावन खऱ्या आराधकांनी खऱ्या भक्तिकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन कसो वेळ येतलो तो येवन जाला म्हळ्यार सामा असले आराधक बापाक जाय असले आराधक बापाक जाय देव आत्मा देखून देखून आराधन करतले आनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करूंक जाय आत्म्यान आनी सतान देवाक आराधन करूंक जाय उपरांतले तुमी मागीर वाचा हांवें विचारलें सवाल देव कसल्यांक सोदता सान फ्रांसीस ताची जिणी बदलिता आनी ताचे सांगाता आयिल्ले सर फाटला उदार तांची जिणी बदलितात आनी 9वे इगर्ज आरंभ जाता आनी 9वें तेंपल म्हणले बरें ते बांदून हाडटात आमचे फ्रांसिस्कान भाव बांदवपण पळयल्यार ही आमची हिस्ट्री ही आमची काले इतिहास आयच्या दिसा तुजे थंय जेजू देव तेंपल बांदूंक आशेता पूण तुवें कितें करूंक जाय तुज्या कुटुंबाक देव तेंपल करीत जाल्यार तुवें कितें करूंक जाय आयची इगर्ज माता आमी बरी करीत जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमची ल्हान क्रिस्तांव ल्हानवीक समुदाय बरी करीत जाल्यार कितें करीत जाय म्हणल्या खातीर आयचो वांजेल आमकां जाप दिता कितें करता जेजू साबुकान घेता आनी बिजनेस करनाकात ही मार्केट प्लेस करनाकात म्हणटा देखून मानसीक विज्ञानी अशें म्हणटात तूं ऑफिसान काम करता जाल्यार तुजें ऑफिसाचें काम थंयच दवर घरा हाडणें नाका तूं मार्केटीन मासली विकताय जाल्यार थंयची आली राई थंय मार्केटीन तूं सोड घरा हाडी नाका तूं जर तर इस्कलान काम करता इस्कलाची राय घरा हाडी नाका कित्याक म्हणटात की म्हळ्यार खंयच्या जाग्यार कितें करूंक जाय म्हणलें दाखोवचे खातीर जेजू आज तें देव तेंपल नितळ करता पूण तें देव तेंपल आतां ना तें जेरुसलेमांत आतां आसचें एक देव तेंपल नांतर 2 नांतर 3 नांतर 4 पयलें देव तेंपल
जेजू क्रिस्त म्हणटा तांतूस हें देव तेंपल तुमी नाश करा 3 दिसांनी हांव बांदतलो आनी 3 दिसांनी तो मोरणांतलो उठता आनी देव तेंपल आपुणूच म्हूण दाखोवन दिता आनी बाप्तिस्मा वरवीं हांव आनी तूं ताचे थंय मरता देखून हांव आनी तूं जेजूचें देव तेंपल देवाचें त्रिनादीचें देव तेंपल तूं जें घरान देवाचें देव तेंपल कित्याक तें क्रिस्तांवांचें देव तेंपल आनी ल्हानवीक समुदाय क्रिस्तांवांचे ल्हान समुदाय देवाचें देव तेंपल कित्याक क्रिस्ताचें मुखामळ हजारपण थंय आसा आज आमी हांगा एक देव तेंपल बांदलां आज जेजू क्रिस्त हांगा हजर जाता आमी देवाच्या मुखार समकार आसा देव कोणाक सोदता देव स्पिरितान आनी सतान ताका आराधन करतल्यांक सोदता देखून मोगाळ भावा आनी भयणी तुज्या आत्म्याक कितेंय विरोध वेचें तुज्या क्रिस्तांव जिणेक कितेंय विरोध वेचें आसा जाल्यार तें मार्केट प्लेस जालें जाल्यार काण भायर उडय कुटुंबांतय तशेंच आनी परिसरांतय तशेंच तुज्या ल्हान समुदायांतय तशेंच इगर्जमातींतय तशें तेंचली सावन दिवचे खातीर जेजू देवाळ जेरुसलेमाचें देवाळ नितळ करता तशेंच जावचे खातीर तुका आनी म्हाका उलो दिता कशें तो देवाचें तेंपल आपणाक कशें केल्लें तशेंच जावचें पसत तुका आनी म्हाका आव्हान दिता इन्विटेशन दिता उबे रावया आमचो भावार्थ उसारया सत म्हणटा देवाक सर्पदेवधरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्यावरून गर्भीसून वलो ओंकार मरितान जल्मलो पोंस पिलाताक ताणें थंय ताका कुसो जडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्या मदें देवलो दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो सर्गाक चडलो सर्पदेवा बापाजीच्या बसला थंयदान जिव्यांचे मेल्यांचे मनसुबे करून घेतलो सद्गुणाम पवित्र आत्म्याक कथोलीक सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवन पण सस्ताचें जिविता पिशेपण आमी आदरता मनशाच्या दोळ्या मुखार खंयचें तें कुर्साची वाट करची रेती रेगवेची मिसा घेवची आनी तो उंडो जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणून लेखचे पूण देवाची जानवाय देवाचें बळ देवाची सकत आमी आपणाय जाय तर आमचें काळीज नितळ कर नत्मे नितळ करना आमी देवा मुखार स्पिरितान बरोवन येवचे खातीर देवाची कृपा मागया आमची मागणी भेटोवया मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जिणें पैनाचें पवित्रपण समजून सर बावार्थी परजेक क्रिस्ताची जिवी आनी पवित्र मंदिरां जावंक देखी वंत जिणें आदर्श फावो कर कृपा लाभे म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी वावरून लोकांच्या गरजांक स्पंदन करूंक आनी हर एकल्याच्या जिणें पयनार शांत समाधानाचे दूत जावंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी भावार्थ आनी ताचो महत्व समजून पवित्र सभेंत क्रियाळ सांदे जावन भावार्थांत वाडोवंक आनी तांणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मोगान परजळची पवित्र मंदिरां म्हणलें मानून घेवन जियोंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक समेस्त प्रायवंताचेर आनी कुडीचे ऊण आनी अस्कतकायेन कोश्टोंच्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल आनी तांकां बरी भलायकी दिवन बळवंत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या संरक्षण करच्या सोजारांचेर भलायके शेतांत वावुरच्या वैजांक सर समाज सेवकांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी
तुजो मोग समजून आमचें जिवीत तुजी पवित्र मंदिरां करूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भोवमोगळा बापा, तूं म्हाका सोदताय म्हज्या हांगा हजर आसलेल्या भावा भयणीक तूं सोदताय. आमी तुका तुज्या पवित्रत्म्यान बरोवन सतान चलोवन तुका आराधन करच्याक देखून आमकां तुजो पवित्र उतार तूं दिताय, जिवीत दिवचें उतार तूं दिताय. तुजे 10 उपादेश दिताय, इगर्ज तुजे उपादेश दिताय. पवित्र पुस्तक आमच्या मुखार दवरून जिविताचें उदक आमी पियोन तुजे थंय आमी जिवीत जावच्याक तूं आमकां आदार दिताय. देखून आमी दोगार गांव पाठयता. बापा आमकां तुजीच मोगाची भुरगीं कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्याक आशीर आमची काळजां मेळी गे मागता तुजे सभार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता जीवन आमचें ओड्या वयना सवें. बापा हाडून आयल्या आमची काळजां मेळी गे मागता तुजे लागीं पाकी निर्बाकी दिल्याय आमकां जायती देणी वांटून घेवच्या निस्वार्थपणी सोडून वेचे वाटी बरी अर्पिता आमची जिणी. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी जावच्याक आशीर आमची काळजां मेळी गे मागता तुजे लागीं पाकी निर्बाकी. मोगाचें हे आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे अनेक बोय शुभेच्छा देवाक सर्वेश्वर मानून घेव. सर्वेश्वरा पवित्र बापा आमच्या देवा, तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन जेजूच्या कुडे रक्ताचें बलिदान तुका भेटोवन ताच्या काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बरोबर आमकां तुजें जिवे पवित्र मंदिर कर आनी सगळें आमचें जिवेत तुज्या नितळ मोगाळ काळजाची भक्ती जावं दे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी
सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी सस्नाच्या देवा सवकाळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नीती सव आनी आमच्या फायद्यास नवीन करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां आनी आमचे आत्मे फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवोन सव आमच्यो बंदोवण्यो दामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान नितळ काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सर्तल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरनान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाते तुजी स्तुती कर निरंतरे दिनवासी काळजान आमी गायता सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सत्संग वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेच पर्यंत जावन जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्यानी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावर से गट पर गया जेसु मेलो जेसु जीवन साला जेसु नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास काड
फ्रांसीस आमच्या बघेन बापा पीठ पावल आमच्या गळी बापा सगळ्या जके वर्ग बराबर थिका प्रिती मगान वाडे पुन्हा जीवन पुन्हा बरोबर सुदारून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्ता तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर मग समेस्तची दाय कर म्हण आमी मागता मोगाची तुजे भुरगे आमचे वतीचे मोगाची नदर घाल कितें वायट विघ्नां आसात ते सगळे खाण उडय जें कितें आमचे जागे आमची घरां आमचे सतर आमचे सगळे भुंय तुज्या हातान दिता हांव सम्या प्रत्येक थरान हर एकी वायट सत्याचे बळ तूं कोसलोन घाल आनी संवसाराचो तो अधिकार संपूर्ण तरान काण उडोवन आमकां नितळ निर्मळ कर आमकां मरे देवाचे मागीर संगती बघेन दोन आनी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर असेसो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी आनी सम क्लारा बराबर सस्त्याच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. क्रिस्तांव आमी हेर धर्माच्या मनशा बरी न्हय आमच्या जिणेंत कितें आस जाय कितें आसो नजो तें जेजू क्रिस्त आमकां दाखोवन दिता देखून ती जाणवाय ती बुदवंतकाय तें शाणेपण आनी कितें बरें आसचें तें आसचें पसत कितें बरें न्हय आसलें तें न्हय आसूं नये पसत खुरेस आमकां वाड दाखयता खुर्सा फाटल्यान येवंक जेजू आमकां आपयता कश्ट असल्यार देवाची वळख सांडनाय म्हणून देव आमकां आशेता आमचे थंयच देव ताचे हाजारपण दवरता आनी आमकां ताचें तेंपल करता देखून देवा मुखार आमी ल्हानवीक जावन लोकां मुखार आमकां पिशे म्हणटा तरी देवा मुखार देवाचेंच सारकें आमचे थंय येवचें बसत देवाची कृपा मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव होय जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या बक्षिता तशीच आमची पदकां बोगस आनी आमकां दांडलेन पुडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वारेंतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवेशनांत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पगार तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं एकामेकाक शांती दिव्या क्रिस्तची शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी
फळे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ती शेळीच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या बुके नामी आयल्या तुझे कांडी आमकां सोंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा रात्रीक आमी चल जावन आसा बासयल्या तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय म्हाका रात्रीक आमी चल जावन आसा बासयल्या गांवाक पयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता सोमेस्तल्या नी तो विशीव आमकां कश्टोन चलवून गेल्या आसता लाभय शांती आटा यात्रेक आमी चल जावन आसा बासयल्या गांवाक पयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय म्हाका यात्रेक आमी चल जावन आसा बासयल्या गांवाक पयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय म्हाका पळोवकांत आमी पैण करता उजवाड आमचेर पांखय तुज्या एकाच किरणा परबी आमकां तूं वाट दाखय यात्रेक आमी चल जावन आसा बासयल्या गांवाक पयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय म्हाका यात्रेक आमी चल जावन आसा बासयल्या गांवाक पयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय म्हाका निराशी जाल्यार आमकां दितो बरवसो सोम्या तुझे सर आमची पातयेली यात्रेक आमी चल जावन आसा बासयल्या गांवाक पयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय म्हाका यात्रेक आमी चल जावन आसा बासयल्या गांवाक पयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता
प्रार्थया. भोव पवित आनी मोगाळ बापा, तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून थोवे आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान जेजूचे कुडीन आनी रक्तांत दोशी केल्याय. ह्या व्हडा उपकारा पासून आमी तुका आदीन वसता. ह्या जेवणान जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताचें जीवन अदेक अदेक भरलेले संदे आमकां कर. आनी हे परी नयन्स ह्या पात्रांच्या मंदिरांत पूण आमचे अख्खे जिणेंत तुजी भक्ती करूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी बर, सताच्या स्पिरितान बर आनी कृपेन बर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पाव तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तोचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. एक घडीभर बसया मोगाच्यानो. होगळा जावन जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा. वापरबायचो दीस म्हयन्याचो पयलो दीस आनी तो शुक्रार आयला आनी देवाक आमी आभार मानया, आर्गां पाठवया आनी देवान केल्या सर बरेपणा खातीर ताका वाखाणया. हेचे मिसाचें बलिदान भोव वापरबाय तरान भेटोवन आमचे खातीर मागल्या. मानदीक बाप आल्बान्सोज आमचेत कापुजीन ह्या जागते मिशनरी जावन आसले मिझोरामांत आमचे सांगात ते आसात. जायती मिनाते करतात, हॉस्टेलचे इन्चार्ज जावन आसात. हांचे सर वावर बगलेक दवरून आमच्या खातीर थोडो वेळ तांणी दिल्ल्या खातीर तुमच्या सर्वांच्या नांवे हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी देव ताका बरी भलायकी दिवन दिवन मागता. तशेंच आयच्या कांताराद्वारे आमकां आदार दिल्ल्या भाऊ जॉन आनी गायन मंडळीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आराधनांत 10 उपदेश आनी जेवसरा दिल्ली सकत संपन तर आमी मोड घालूंक जाय, नव्यान आमी रुपीत करूंक जाय पूण आमच्या खातीर जायते मागल्या आनी भलायकेचे आनी सुटकेचे आराधन सोदून व्हेल्ल्या भाव उर्बान सोजू हांकांय हांव तुमच्या नांवे देव बरें करूं म्हणटा. मोगेच्या बान आनी भयणीनो, चड आनी चड मापान वर्त्या मापान आमी देवाचें वर्ती कार्यां मुखारसून व्हरता आसतना येवच्या शुक्रारची रेतीर चलोवन व्हरूंक आमचे सांगात आसतले बाब जॉस्विन तत्व आनी दैवीक शास्त्राचे प्रोफेसर ते जेप्प सेमिनरीन जावन आसात. तुमकां जायत्या जाणां तांची वळख आसा. येवच्या शुक्रारा ते रेतीर चलोवन व्हरतले आनी तुमकां सर्वांकी बरो स्वागत आनी येवकार येवच्या शुक्राराके आमी मागता. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवरी नाका भुरग्यांक तुज्या सोडी नाका. जेजू हांव काकूत मागता दितलोय म्हणपाचेता. सर्मोची पाट गांवकान करता आयच्यान ती जगड सांगता. पातका खातीर म्हाका पावो उजो कठीण सस्तासो. कश्ट व्हडे कोंडाचे सदां सरच्या उजाचे. जेजू हांव काकूत मागता दितलोय म्हणपाक येता. सर्मोची पाट कांकान करता आयच्यान ती सकट सांगता. जेजू हांव काकूत मागता दितलोय म्हणपाक
चेता सर्वोची पात्यां कांटता आयच्या दीस कर सांगता मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां भगवान कुसाचे कुरवेन नेवरांक आमचे देवा आमच्या आस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.